नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। प्रुडंटाचेर सर्वेत गोंयकारांनी काँग्रेसीचे कामगिरीचेर उक्तायली तिडक, अपक्षाचे कामगिरीची केली तोखणाय। वादग्रस्त मुद्दे सोडोवपाक मात सरकार अपेशी, गोंयकारांचे स्पष्ट मत। मायनिंगातले ट्रक, मशीन, बार्जवाल्यांचे सगळे रीण सरकार माथ्यार घेवचो ना, जमाना जाल्यार ट्रक, बार्जी, मशीनां विकात, मुख्यमंत्र्याचो मायनिंगातल्या लोकांक सल्लो। कदंब बायपासार मोटारीचो 5 गोरवांक स्पीडीन धपको, 3 गायो आखताक गेल्यो, 2 सालवार, मोटारीच्या ड्रायव्हराक किरकोळ दुखापत। जीसीएचे व्यवस्थापकीय समितीन अध्यक्ष बाळूचे सगळे अधिकार काढले, शेखर साळकार प्रभारी अध्यक्ष। जीसीएन बीसीसीआय कळयलो थाराव, बाळूक निखावपाची तयारी। आणि खेळात वोडाफोन जीएफडीसीची रायझिंग स्टार्स फुटबॉल सर्त गोंयभर 25 केंद्रांनी सुरू, 3000 प्रशिक्षणार्थी वांटेकार, 5 महिने गोंयभर चलतलो फुटबॉल महोत्सव। खबरो विस्तारान। गोंयकार मनोहर पर्रीकाराचे सरकाराक सरासरी रेटिंग कशें दिता तें आमी तुमकां मंगळारा सांगिल्लें। गोंयकारांक आपल्या मुख्यमंत्र्याचें काम आवडटा, मात तांचे कॅबिनेट साप्प बाबत दिसता हेंवूय आमी पळयलें। आता पळयात विरोधी पक्ष, अपक्ष आमदार आनी महत्वाच्या वादग्रस्त विशयावेली सरकाराची भूमिका गोंयकारांक कशी दिसता ती। सगळ्यात पयलीं पळोवया विरोधी पक्ष काँग्रेसीची कामगिरी। गोंयकारांक जशी आपल्या कॅबिनेट मंत्र्याची कामगिरी बाबत दिसता ताचे परस चड बाबत काँग्रेसीची कामगिरी दिसता। हो पळयात सर्वेचो निकाल। 83% लोकांक विरोधकांची कामगिरी साप्प बाबत दिसता, 15% लोकांक ती सुमार दिसता, जाल्यार फकत 2% लोक ती बरी म्हणटात। हाचो अर्थ लोकांक विरोधी पक्ष नाका असो न्हय, लोक फकत काँग्रेसीचे विरोधी पक्ष म्हणून कामगिरीचेर बेजारल्यात। तांकां सक्षम विरोधी पक्ष जाय आनी जे आमदार ही भूमिका वठयतात तांची तांणी तोखणाय केल्या। पळयात अपक्ष आमदारांची कामगिरी। 50% लोकांक विरोधी पक्षाची कामगिरी खूप आवडल्या, 35% लोकांक ती सरासरी दिसता, जाल्यार फकत 15% लोकांक ती बाबत दिसता। हाचोच अर्थ 83% लोक काँग्रेसीची कामगिरी वायट म्हणटात, जाल्यार तितलेच 85% लोक अपक्ष आमदारांची कामगिरी वाखाणटात। हाचे श्रेय वता ते विजय सरदेसाय, नरेश सावळ आनी रोहर खावट्याक। आता सगळ्यात महत्वाचो प्रश्न म्हळ्यार प्रादेशीक आराखडो, कसिनो, मायनिंग आनी मुळाव्या शिक्षणाच्या माध्यमा सारखे वादग्रस्त विशय सोडप। हे विशय पर्रीकारान कितले बरे तरेन हाताळ्यात ते पळोवया। 63% लोकांक दिसता की हे सरकार वादग्रस्त विशय तडीक लावपाक अपेशी थारला। 27% लोक सरासरी रेटिंग दितात, जाल्यार फकत 10% लोक बरे रितीन सरकारान वादग्रस्त विशय हाताळ्ळे अशें म्हणटात। सरकाराचे 2.5 वर्सांच्या कामगिरीचेर हे गोंयकारांचे मत। आता पळोवया स्वता मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक आपले 2.5 वर्साचे कामगिरी विशीं कितें दिसता तें। म्हाका कोंट्री एअरपोर्टाचेरूच विचारतालो, वॉट इज युअर बिगेस्ट अचिवमेंट? एडमिनिस्ट्रेशन which had totally collapsed when we took over the power. Today is slowly but surely limping back to the normalcy. And आमकां guarantee आसा much before, maybe another 6 months, you should have a motivated and active administration. In spite of ban of 2 years and no income forthcoming, the state keeps all financial promises and economic promises to the people of the state. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। सरकार मायनिंगातले ट्रक, मशीन, बार्जवाल्यांचे सगळे रीण आपल्या माथ्यार घेवचो ना, बोट दिता म्हणून हात खाव नाकात म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयला। 35% रीण सरकार भरता, उरिल्ले फारीक करूंक जमाना जाल्यार ट्रक, मशीनां, बार्जी विकात म्हणूनय ताणें सल्लो दिलो। फॉरेन भोंवडेर वचून आयले उपरांत पयलेच फावट मुख्यमंत्री मिडिया कडेन उलयलो। मायनिंग रीण आधार येवजणेचेर फुडल्या सप्तकांत बँका बरोबर बसका जातली। म्हयनो सोंपता म्हळ्यार मायनिंग धोरण जातले। मंत्र्याचे कामगिरीचो नियाळ घेवंक सुरू केला म्हणूनय तो उलयला। बातमी आयली की रिझर्व्ह बँकेन हें भायर उडयलां बी म्हणून अत्यंत चुकीची बातमी आसा। रिझर्व्ह बँक इज नोवेअर कन्सर्न इन दीस स्कीम. दॅट मीन्स OTS इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय रिझर्व्ह बँक. त्यामुळे आता आम्ही फुडल्या आठवड्यात बँकांची मिटींग घेऊन तांकां सांगला की तुमची OTS स्कीम तुमच्या पावरीन. बार्जीच्या केसींनी तांचे बंगले बिंगले असे एसेट्स आहा,
but we have made it very clear that state government will not, now underline करता, will not allow coercive measures. जांकां पळय जमना तांच्यान तो ट्रक किंवा कितें मशीन आहा पळय किंवा बार्जां ती विकची आनी 65% भरचे. सगळे कितें 100% स्टेट गव्हर्मेंट दिवंक शकना. मेकिंग इट व्हेरी क्लियर दॅट डोंट बोट दिले म्हणून हात गिळपाचो प्रयत्न करूं नाका. दिस इज वॉट वी कॅन गिव. वी विल नॉट बज एनीथिंग. इफ एनीवन कॅनॉट सेटल विथीन, let him not apply. He can go through his normal channel, whatever settlement he wants to do with the bank. अजून पर्यंत पूर्ण देशान अशा प्रकारची स्कीम खंय काढल्या ती म्हाका दाखोवची. सरकारान जे कितें करपाचें ते ठामपणे विचार करून केला. तातूंत बदल जावचो ना. 20 तारीख हांवें सांगला मायनिंग पॉलिसी येतली. परत 20 म्हणजे देर हॅज टू बी 2 weeks here and there. Nationalized bank 569 is total exposure, of which 275 is barge, trucks is 272, machinery is 22. And आम्ही ती 250 कोटीचे प्रोविजन दवरला. दॅट इज बिकॉज वी इन्क्लूड 184 crores ऑफ हे ताजे धरले जाल्यार ते 7 कोटी येता. 260 जाले आनी बाकी सोसायटी बी धरले जाल्यार 15 कोटी येता. 275 कोटी. आम्ही 250 कोटीचे प्रोविजन एडिशनल दवरला. तांच्यांनी फक्त एनवायरमेंट क्लियरन्सीस सस्पेंड दवरल्या. सस्पेंड दवरपाचें कारण आमी मायनिंग ऑपरेशन स्टॉल केल्लें. खरें कारण पॉलिटिकल कारण. त्यामुळे सस्पेंड कित्याक केलें हाजें व्हडलेंशें हें दिवन ना. तांच्यांनी आपलें जस्टिफिकेशन दिवपाचें. दे कॅन ओपन द हे. पण वायल गिवींग लिजीस वी वील हॅव सर्टन कंडिशन्स. त्या पॉलिसींच्यो येतल्यो. ते शक्यतो दसऱ्या पयलीं नवरात्रींनी बी केन्ना तरी तुमकां कॉपी दिता. 2 वर्सां जातकच तुमकां तारखो सांगल्या मरे. चालू केलो रिव्यू. पण तुमच्या तकलेन आसा तसो रिव्यू जातलो अशें न्हय तर. पणजे पोन्ने गोंय बायपासार सकाळीं जाल्ल्या अपघातांत 3 गायो आगत्याक गेल्यो. 2 गायो सालवार जाल्यो. सकाळीं सुमार 6 वरांचेर ही गजाल घडली. स्पिडीन आयिल्ले एका मोटारीन रस्त्यार बशिल्ल्या 5 गोरवांक धपको दिलो. मेल्यात त्यो 3 गायो गांवठी. कामधेनू येवजणे खाला घेतिल्ल्यो न्हय म्हणपाचें गोरवां सांबाळ खात्याच्या पालवी संचालकान सांगलें. गोरवांक दिल्ले धपक्या सरशी गाडी उमथली. मोटाराचो ड्रायव्हर मात किरकोळ दुखापतीन सालवार जालो. हांगासर 3 जाण मेल्यात. 3 जाण मेल्यार 1 इज क्रिटिकल आनी 5वो आसा तो ताजे पांय मोडला फाटलो. कंप्लिटली ब्रोकन. बट दॅट कॅन बी ट्रिटेड. आतां हो आसा पडिल्लो हांगा आसा तो वी वील ट्राय आवर बेस्ट टू गिव इट द बेस्ट पॉसिबल ट्रिटमेंट. मात पळोवया आतां कशें कितें जाता तें. इट सिम्स टू बी इन अ व्हेरी बॅड कंडिशन. 5 हे जाल्यार ते 2 लायव्ह आसा आनी 3 डेड आसा. आमी आयले बरोबर तो लायव्ह आहा तांकां इंजेक्शनां मारल्यात. ती सद्या बरी आहा. आनी तो रिकवरी दाखयली. आमी इंजेक्शन दी सकाळीं येवन 9:30 मारलें. घेऊया एक विराम.